नमस्कार. गोवा मिनिटेत अविनाश जोशी सहयोगकार. खबरो विस्तारात. मोरगाव MPAचे अधिकार क्षेत्रात गेले. आता म्हादय अथॉरिटीचे अधिकार क्षेत्र खंय मेरेन हो नवो हुस्को. एजी पांगम म्हणटा म्हादयच्या पुराय पात्रांतले उदकाचे व्यवस्थापनाचेर देखरेख म्हादय प्रवाह अथॉरिटीची. आमदार आदोगाद कार्लोस फेरेर म्हणटा केंद्रान अथॉरिटीचे अधिकार क्षेत्र स्पष्ट करचे. म्हादय एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकार म्हणटा अथॉरिटीन तथ्यांचे आधारार निर्णय घेवचो. गोंय सरकारान आतां सावन कामाक लागचो. केंद्रान म्हादय प्रवाह ऑथॉरिटी नेमल्या उपरांत कर्नाटका बरोबर गोंय सरकारानूय येवकार दिलो खरो. मात म्हादय ऑथॉरिटीच्या अधिकार क्षेत्राचो आतां प्रश्न उपरासला. उदकाच्या वाट्याचे व्यवस्थापन करतना हेर खंयच्या गजालींचे अधिकार आनी कितले मेरेन अधिकार क्षेत्र प्रवाह ऑथॉरिटी सकयल आसतले हाची स्पश्टता जावंक जाय. खात्री करूंक हो प्रश्न आमी एजीक विचारलो. तो म्हणटा ऑथॉरिटी म्हादय पात्रांतल्या पुराय उदकाचे वांटप आनी व्यवस्थापनाचेर नियंत्रण आनी देखरेख दवरतली. Pravah, which is an authority constituted by the central government, will be controlling entire water management in the Madhya Basin. It will be supervised, controlled, managed, everything will be done by them, so that there is no breach of the provisions of the award, as well as there is no illegal diversion, etc. So therefore this authority, which is supposed to be an autonomous and independent authority, will be able to tackle any situation like for illegal diversion. हळदोणचा आमदार कार्लोस फेरेर म्हणटा केंद्रान ऑथॉरिटीची अधिकार कक्षा स्पष्ट करूंक जाय. एकदा ऑथॉरिटी स्थापन केली काय सगळे हक्क उपरांत तांकांच मेळटात. ही म्हादय वॉटर ऑथॉरिटी फंक्शनल जाली तेन्ना तूं याद दवर म्हादय उदो स्टार्टींग काबार जाता थिंगा ती ऑथॉरिटीची पावर आसतली, ज्युरिस्डिक्शन आसतलें. म्हणलें जाल्यार कितें म्हादय विल बी नॉट ओन्ली आमचे भितरले न्हू हे सगळे आहात ते ऑन द वे, बट इट विल कम अप टू पेंजीम. इथं पणजे पासून इट विल बी एक्सेप्ट वे द मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी ओवरराइड जाता, ओवरलॅप जाता थिंगा. दॅट विल हॅव टू बी रिजॉल्व हाव इट विल बी वर्कड आउट. दो आय थिंक द गव्हर्मेंट, सेंट्रल गव्हर्मेंट विल हॅव टू स्पेसिफाय द लिमिट्स देर, बट अदरवायज सगळे इफेक्ट जातले. सो दॅट विल बी कंट्रोलिंग. ही कंट्रोल हा जाल्यार मागीर दॅट विल बी द इफेक्ट वीच विल बी ओवर दीस. बेसिकली द म्हादय वॉटर ऑथॉरिटी is for utilization of the water and for controlling the release and things of the water. Okay. But the jurisdiction once granted, that's why I said. All for our citizens. समितीच्या 7 वांगड्यांनी तथ्यांच्या आधाराचेर निर्णय घेवचो. सरकारान ऑथॉरिटी मुखार तथ्यां दवरूंक आतां सावनूच तयारी सुरू करची म्हूण पर्यावरण एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकार मागता. ताका लागून फुडली लढाई जी आसा ती लढपा खातीर आमी आतां पासून तयारी करपाक जाय. प्राधिकरण जे आसा ह्या प्राधिकरणाच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे हित जर आमकां खऱ्यांनीच राखपाचें आसा जाल्यार तेच्या खातीर भावनीक जावच्या ऐवजी आमकां शास्त्रीय सिद्धांताची मदत घेवन एकंदर बाबा 188 TMC फीट उदक ह्या म्हादयच्या आणि उपन्हयांनी आसा अशें जे ट्रायब्युनलान मान्य केल्लेलें आसा ती आंकडेवारी जी आसा ती कशी फसवी आसा आनी एकंदर ह्या परिसरांत पडपी पर्जन्यमान पावसा जो पडटा तेचे प्रमाण कशें कशें कमी जाता ह्यो सगळ्यो गजाली आनी उपलब्ध पाणी कितलें आसा गोंयच्या एकंदर छारते खातीर कितकें उदक जाय हे सगळें आमकां दाखोवचें पडटलें. कारण निर्णय जो आसा हे 7 सदस्य जे आसा ते निर्णय घेताले आणि निर्णय घेताना ज्या पद्धतीन थंय सादरीकरण जाता, ज्या पद्धतीन बाजू मांडली वयता तेचेरच हे निर्णय घेताले. कारण प्राधिकरणाचे जे निर्णय आसा ते निर्णय मनाक मारता तशें घेवंक मेळचे ना आनी तेच्या खातीर पूर्व तयारी करपी आनी शास्त्रीय ज्ञान आसपी ह्या विशयाचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 25 वर्सांत पयलेच फावट काँग्रेसीचे सुकाणू समितीची बसका गांधी शिवाय. काल सोनिया, राहुल आणि प्रियंका तिगांनी बसकेक कूस मारली. आज फाल्यां गांधी बसकेक येवंक शकतात. कार्यकारी समितीची वेंचणूक घेवपाची ना. समितीचेर कोणाक घेवपाचे ते अध्यक्ष खरगे थारायतलो म्हूण जयराम रमेश उलयला. 2024चे लोकसभा वेंचणुकेक महाआघाडी आणि स्ट्रॅटजीचोय विशय बसकेत. The Congress the steering committee decided unanimously
to empower the Congress president to nominate members to the CWC. We had a 2.5-hour discussion on this issue, and the dominant view, the overwhelming view was, keeping in mind the political challenges facing the country, facing the Congress party in its capacity as the main opposition, and keeping in mind the far-reaching amendments that we are going to bring about tomorrow and day after in our party's constitution. 16 articles are being amended. 32 rules are being amended. The most important of which is to provide for 50% reservation in the working committee for scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, minorities, women and youth below the age of 50. Keeping in mind both these factors, the unanimous view the steering committee was that this is the time to empower the Congress president to nominate members to the Congress Working Committee. सभापतीचे पद संविधानीक, कोर्ट ताका निर्देश दिवंक शकना. सभापती तवडकाराची आमदार अपात्रतेचे याचिकेचेर हायकोर्टाक जाप. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या 8 आमदारां आड घाल्ले याचिकेचेर सभापतीक 90 दिसां भितर निकाल दिवंक लावचो म्हूण गिरीशाची याचिका. सभापतीचे जापेर कोर्ट सातीस वेतना. 10 वर्सां याचिकेचेर न्हिदून रावले जाल्यार कोर्ट वगी रावंक शकना. कोर्टाची बडी. बीजेपींतल्यान काँग्रेसीत गेल्ल्या 8 आमदारांक अपात्र करपाच्या याचिकेचेर 90 दिसां भितर निकाल दिवंक सभापतीक निर्देश दिवचे म्हूण काँग्रेसीचो आदलो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान कोर्टांत घाल्ले याचिकेचेर स्पेशल बेंचान शुक्रारा सुनावणी घेतली. गिरीश चोडणकराच्या याचिके सारक्याच 2 अपात्रता याचिकांचेर कार्यवाही आदींच सुरू जाल्या. गिरीश चोडणकराची याचिका कांय दिसांत सुनावणेक घेतले म्हूण सभापतीन एफिडेविटा वरवीं जाप दिली. सभापतीन हायकोर्टाच्या अधिकार कक्षेचेरूय प्रश्न उक्तायलो. सभापती हे संविधानीक पद आशिल्ल्यान ताका हायकोर्ट निर्देश दिवंक शकना म्हूण सभापतीचो कोर्टा मुखार दावो. The speaker has also taken a stand that such a direction can never be issued to the speaker because speaker is a constitutional authority and the courts will not take up the case before speaker does or passes any order. Till then the court should refrain itself from interfering into the proceedings at the stage prior to the speaker taking any decision. सभापतीचे जापेचेर हायकोर्ट सातीसवेत दिसना. सभापती वा संविधानीक ऑथॉरिटी मनात मारीत तशी याचिका 10 वर्सां पेंडिंग दवरता आसत जाल्यार कोर्ट वगी रावंक शकना म्हूण हायकोर्टान बडी मारून शिनाल दिला. प्रतिवादी 8 आमदारांक एफिडेविट फायल करूंक प्रास दिवन कोर्टान फुडली सुनावणी 10 मार्चाक दवरल्या. We have filed a wakalatnama for respondent 4, Alexo Siqueira, and we sought for a time of 2 weeks. The court has directed to file a reply within a week, and then matter is kept for hearing on 10th of March. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंयच्या शिमे नाक्यार ऑटो कॅप्चर कॅमेरा बसयतले. भायल्यान येवपी गाडयांचे नंबर डिटेक्ट जातले. तशेंच येरादारी नेम मोडल्यार नोंद जातली. खर कारवाय जातली म्हूण डीजीपी उलयला. मडगांवां दक्षिण गोंय पुलीस हेडक्वॉर्टर्सांत डीजीपीची बसका जाली. फुडले कांय म्हयने सगळ्याक मोहीम ड्रंक अँड ड्रायव्ह, रॅश ड्रायव्हिंग, हेल्मेट, सीट बेल्ट अश्यो गजाली तपासतले. We jointly decided that for next few months strict drive will be launched against overspeeding, drunken driving and helmet rule so that we can change the behavior of riders. But at the same time it was also decided to write to other stakeholders such as Transport Department and PWD and National Highway Authority that wherever there are modifications required in the road geometry or road engineering, those modifications should be carried out so that accidents are not caused by the defect in the road geometry. Any decision on fixing cameras?
Basically, that is a long-term decision. We have in fact recommended also, and in fact, right from the time when we enter Goa, both from north and south side, there should be automatic number plate recognition cameras and automatic capturing of the violation cameras, so that people are, as soon as they enter the state, they become alert that there is automatic capturing of the violation, so they will definitely behave while driving or riding on Goan roads. पंजाबात अराजक आपाचे सरकार मान सन्मान सोडून खलिस्तानांचे शरणागतीक अमृतपाल सिंगाचे फुडारपणान खलिस्तानी समर्थकांचो अजनालात धुडगूस पुलीस स्टेशनाचेर तलवारी वाराव बांबू घेवन हल्लो कट्टरवादी तुफानाक मुक्त करिना जाल्यार काबार करपाची शिटकावणी धमकेचेर भगवान मान सरकारान शस्त्रां म्यान केली कट्टरवादी लवप्रीत सिंग तुफानाक निर्दोष मुक्त करपाचो निर्णय पोर्तुगेज काळात उद्ध्वस्त जाल्ल्या देवळांचे अवशेष वळखूंक देऊळ समिती स्थापन केल्या म्हयनो सोंपता म्हणसर ते प्राथमीक रिपोर्ट दितले पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो पुर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केल्ल्यो चर्ची विशीं मुख्यमंत्र्यान कांयच घोशणा केल्ली ना तरी कोणूय दाखोवन दिल्यार खंय तांच्या पुनर्बांधणेचो विचार करता First report we will get within this one. Preliminary reports. Then again scrutiny will go. Or references will be tallied and compiled. The Chief Minister will announce in the next budget if at all if there are churches found demolished by Portuguese. आमकां जर कितें मेळ्ळें जर जाय जाल्यार he should give us such sites, then government will think over that. पेडण्या भौशीक सुवातेर बोवाळ घालपी रशियनाक पेडणे पोलिसांच्या ताब्यांत मरण आयले पीएचसी दोतोरांच्या सल्ल्या उपरांत पुलीस ताका IPHBत व्हरतानाच मरण आयले म्हूण उत्तर गोंयचो SP निधीन वालसान सांगता मानसीक स्थिती सारकी नाशिल्ल्या भाशेन तो खंय स्वताकूच बडयतालो मरणाचें कारण कळपाक खंय ते पोस्टमॉर्टमाक रावल्यात Yesterday, around 6 p.m., we got an information from different sources that one person was creating a lot of ruckus and creating problems for the people. So immediately our police officers went there. So one person who was already actually seemed to be not in a proper psychological situation was seen there, and with so much of difficulty the police people could take him to the primary health center because he was not behaving properly. So since he was not found to be in very good psychological condition, it comes to be on the duty of the police to give protection to them. So in the primary health center, the person became very aggressive. He was not ready to cooperative and he was actually hurting himself. So the primary health center doctor who was taking care of him directed or asked us to take him to a psychological institution. Doing that procedure, the person became unresponsive. He was not responding, and immediately the police officers took them back to the health center where he was declared broad dead. There has been videos of that person in which he himself has tried to harm himself. बेळगाव पणजे हायवेर खानापूर ते अनमोल रस्त्याची दशा जाल्ल्यान रातची हेवी गाड्यांक बंदी आसतना यो वच करपी 20 गाड्यांचेर एक्शन जोयडा सर्कल पोलिसांनी ह्या मार्गान गोंयांत येवपी गाडयो जप्त करून रामनगर पोलीस स्टेशनार दवरल्यात पेड्ड्यार रस्त्याक लागून एक्सिडंट जावचे न्ही म्हूण कारवार जिल्लो अधिकारिणीन हेवी व्हेकलांक रातची बंदी घाल्या बेळगाव गोवा या नॅशनल हायवेचेर जो आलमोड घाटांतल्यान जो रस्तो जाता त्या रस्त्याचे काम अर्धवट असल्यान ह्या रस्त्याचे काम पूर्ण जायपर्यंत ह्या मार्गाल्यान हॅवी व्हेकल आसा ते हॅवी व्हेकलाक वचपा खातीर
कारवार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान बंदी घातिल्ली आसा. मात्र गेल्या काही दिसांपासून मोठ्या प्रमाणात हॅवी व्हेकल रात्रीच्यो ह्या मार्गावयल्यान वयता. तेजी माहिती CPIक मेळिल्ली. त्यानुसार रात्री CPIन कारवाई करून सुमारे 20 हॅवी व्हेकल जप्त केल्ले आसात. रामनगर ते अनमोड पर्यंतचो जो रस्तो आसा तो पूर्णपणे अर्धवट आसा. तेका लागून जागोजागी मोठमोठे खड्डे पडिल्ले आसा. तेका लागून जे हॅवी व्हेकल गेल्यानंतर या मार्गाचेर मोठ्या प्रमाणात अपघात घडतात. तेज्यात लागून जिवीतहानी जावपाची शक्यता आसात. आणि जर बंदी असताना हॅवी व्हेकल जाऊन अपघात घडल्यार तेका जबाबदार कोण असो प्रश्न अनेक वेळा उपस्थित नागरिकांनी केल्लो. या मार्गावयल्यान हॅवी व्हेकल सोडपा खातीर बंदी असतानाही जे रामनगर पोलीस स्टेशन हातीत येणारे जे पोलीस आसात ते पोलीस ह्यो व्हेकल्यो ह्या मार्गावयल्यान कशे सोडतात हो एक प्रश्न निर्माण जाला आसा. गॅस पायपलायन घालपी कॉन्ट्रॅक्टरांची घाळपणां वता वता थंय भुगता लोक. वास्को चिखले आनीक एक प्रकार. थंयची पायपलायन कॉन्ट्रॅक्टरान फोडिल्ल्यान थळाव्यांक फाटले 3 दीस जाले उदकाचो थेंब ना. आयिल्ले दिसा उदकाक कटकटी म्हूण चिखलेकार फुर्योज. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा लायटीचो केबल रिपेर जाय मेरेन कळाव जालो. उदकाची लायन रोखडी जाग्यार पडटली. 2 दीस पयले काम चालू हिंगा आनीक गॅस पायपलायन आनीक एक्सकवेशन करता आसतना लूज सोयला हिंगा. उदक येयलें म्हणटरी माड कॉलेप्स जाता. आनीक आतां म्हाका दिसता एटलिस्ट 1.5 मीटर PWD आमचे नॅशनल हायवे रोडूय कॉलेप्स जाला हितून. आनी रोड कॉलेप्स जावन PWD पायपाचेर पडला. हांकां हांवें जायते फावटी येवन सांगलें सेफ्टी मेजर्स घेयाय, फ्लँक्स लायाय, सपोर्ट कराय आनीक मागीर तुमचें काम कराय. बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल. रस्ते ते सायडीन जेन्ना ते पायपलायन घालताले येवन आमचे ग्राउंडान भितर पायप भायर काडले, फोंड मारलो. दॅट टायम वी गेव अ वॉर्निंग. आमी वगैरे रावले पंचायत. त्या उपरांत येयले पळय हिंगा कंपाऊंड फूल तोडून उडयला. तेन्नाय परत वॉर्निंग दिलें आपूण रिपेर करून दिता सांगलें तें जालें. नाव ते एस्टरडे ते काट डे बिफोर एस्टरडे दे काट द मेजर इलेक्ट्रिकल लायन विच इज अंडरग्राउंड लायन आनी आख्खे वास्को काडकान उडयले. एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराक फोन मारलो, मागीर आस्केटाक फोन मारलो, मागीर अनवरा तांकां मारीत रावता. 6:45 काल पासून इवनिंग पासून हांव तांकां फोन मारिता, कांय रिस्पॉन्स ना. बाय मिस्टेक तांकडे फुटले जाल्यार पायप PWD सांगपाचें. PWD म्हणटा सांगलेलें. आता हितून कोणाचो गुन्हा तो आमकां खबर ना. पूण इट इज नॉट राइट नो टू कीप 3-4 डेज विदाउट वाटर. हमारी टीम आई है यहाँ पर और उम्मीद करते हैं कि 1-2 घंटे में करके ये फाइनल करके दे देते हैं. परसों रात से यहाँ पे कटिंग हुआ था. हमने तुरंत ही अगले ही घंटे 1 घंटे में इंटीमेट किया था इनको PWD को. पर PWD के भी वर्कर कहीं भी बिजी थे. कल भी आए थे वो काम करने को, पर मैंने मना किया था इसलिए उनको काम करने को, क्योंकि कल इलेक्ट्रिक का वहाँ पे काम चल रहा था. रित्या सुवातेनी थळाव्यांचे गरजे प्रमाण प्रकल्प हाडपाक जाय म्हूण पर्वरेचो आमदार मंत्री रोहन खंवटे उलयला. नव्यो बिल्डिंग्यो येता तशे जॉगर्स पार्क, चिल्ड्रन्स पार्क सारखेले रिक्रिएशनाचे प्रकल्पूय हाडपाक जाय. रोहनान पर्वरे डिसेबल्ड फ्रेंडली पार्क आणि पार्किंग स्पेस प्रकल्पाच्यो बुनियादी फातर बसयलो. I would call this a garden as a garden with inclusive thoughts. इन्क्लुझिव्ह विचार करून जेन्ना आमी उलयता दोतोर जेन्ना आमचो मुख्यमंत्री नाल्यार आमचो प्रायम मिनिस्टर म्हणटा आत्मनिर्भर भारत, मुख्यमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय, आनी हांव सदांच ते म्हणटा की अंत्योदय प्रमाणे पावतले जाल्यार इट इज नॉट ओन्ली स्किम्स बट ऑल्सो इन्क्रीज द वेलफेअर ऑफ द सिटिजन्स देर. ताज्या खातीर पीपल वीथ स्पेशल निड्स आज जे आमी काम हांगा आमच्या पार्कान जे आज इनोवेशन केलां जें काम सुरू करपाक, त्या गार्डनान तांकां जे वेवस्था आसतली फॉर इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स, म्हणजे भुरग्यांक एक आवड आसता स्विंग, झोपाळ्याचेर बस, मॅरी गो रावंड बस, आनी एकदा भुरगो जो व्हिलचॅर आसता नाल्यार बाकीच्यांक ते मेळना फॅसिलिटीज, सो दे कॅन सी इट बट दे कॅन एन्जॉय इट. सो ताज्या खातीर आज गोंयच्या पूर्ण हांकां पीपल वीथ चिल्ड्रन वीथ स्पेशल निड्स तांकां एक अशी वेवस्था तयार केल्या की दे कॅन कम हियर एंड एन्जॉय द पार्क इन अ वे हाव अ नॉर्मल चायल्ड वूड एन्जॉय वीथ इक्विपमेंट्स. सो ते केलें जाल्यार तातूंत बाकीचे सिनियर सिटीजनांक फॅसिलिटीज, बाकीच्या भुरग्यांक फॅसिलिटीज, सो इन्क्लुसीव थॉट हॅज बीन डन अलॉंग विथ द पंचायत एंड द ZP. आनी हें करता आसतना आमचो बाब गणेश गांवकार ताजो तितलोच हेल्प मेळ्ळो, सपोर्ट मेळ्ळो टू एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू गेट दीस. एक अभिमानाची गोश्ट की देशाचो हो म्हाका दिसता पयलो काय दुसरो, पूण गोंयान डेफिनेटली पयलें पार्क
विथ दीस थॉट विथ अ इन्क्लुझीव थॉट ऑफ डेव्हलपमेंट आणि हे आमचे ग्रामस्थान जेन्ना एक विचार मांडटा तेन्ना पर्वरी इज ग्रोईंग. इट इज ग्रोईंग विथ गव्हर्मेंट ऑफिसीस, रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सीस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सीस आणि ते मिटअप करपाक तितले क्वॉलिटी स्पेसीस दिवचे पडटा. आमच्या लोकांक जी गरज आसा ती. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.